Praise the Lord. Hallelujah. अर्गा बापाक होगलाप जेसू जय जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. सर्वेस्पर असो पवित्र आत्मो मुजेर आसा. ताणे म्हाका मागला. सर्वेस्पर असो आत्मो मुजेर आसा. ताणे म्हाका मागला. जाणवायचो आत्मो मुजेर आसा. ताणे म्हाका मागला. समजणीचो आत्मो मुजेर आसा. ताणे म्हाका मागला. बुद्धीचो आत्मो मुजेर आसा. ताणे म्हाका मागला. धैर्याचो आत्मो मुजेर आसा. ताणे म्हाका मागला. शाणेपणाचो आत्मो मुजेर आसा. ताणे म्हाका मागला. देवभक्तीचो आत्मो मुजेर आसा. ताणे म्हाका मागला. देवभिरांतीचो आत्मो मुजेर आसा. ताणे म्हाका मागला. पवित्र आत्मो म्हजो इश्ट जावन आसा. म्हजो सांगाती जावन आसा. तो म्हाका सोलोन व्हरता. तो म्हाका सोलोन व्हरता. तो म्हज्या लागीं उलयता. तो म्हाका मार्गदर्शन दिता. तो म्हाका वाट दाखयता. तो म्हजी मोतूच वाडयता. तो म्हाका सत्राय सांगता. तो म्हाका भेस्टायता. नीट आनी सारक्या वाटेर चलयता. वांकड्या आनी तिंकड्या ताटे तावन तो म्हाका पाठी आपयता. सताच्या वाटेन तो चलयता. उजवाडाच्या वाटेन चलयता. देवा पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. हांव तुजी स्तुती गायता. हालेलुया. निरंतर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. हालेलुया 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 हालेलुया. उलया पवित्र आत्म्या लागीं उलया. देवा पवित्र आत्म्या तूं म्हजो इश्ट. देवा पवित्र आत्म्या तुवें म्हाका मागलाय. तूं म्हजेर आसाय. म्हज्या सांगात आसाय. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कशी आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात गे? एकामेका पळया आनी म्हणा प्रेज द लॉर्ड. जागी आसात का म्हणी सारा? कोणाक तरी न्हीद आयली गी? कोणाक न्हीद येवना? कोणाक येवना? पळया समा पळया समा एकली दोगां कोणाक येवन तर ताळी भेटोन देवा गर्ग आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमच्या तोंडार हांसो आसात गी तर पवित्र आत्मा आयला. वय मो तुमच्या तोंडार हांसो आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आयला. जाणवाय आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आयला. समजणी आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आयला. बूध असल्यार पवित्र आत्मा आयला. धैर्य असल्यार आनी गिन्यान असल्यार देव भक्त असल्यार देव भिरांत असल्यार पवित्र आत्मा आयला. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां अभिनंदन पटयता सगळ्यांक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी की चड आनी चड पवित्र आत्म्या विशयान जाणा जावया. दयेकान बसात. कशी आसात तुमी सगळीं? बरी आसात न्ही? तर मोगाच्यान पवित्र आत्म्याक तान येवन लाल येवन आमी एक गीत गावया. वय सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. आमच्या मदें सबार जाणां मोगाच्यान जायते कश्टी आसात. जायती पिडाशिडा आसात. जायते समस्या आसात. भुरग्यांचे पुतांचे दुयेचे समस्या. थोड्या वैयक्तीक समस्या आसात. वय तांचे वेळार शिकप अखेर जावना. वेळार एक सैरीक सैत जावना. जायते सैरीक आयले ते सारके जावना. एक बरें काम सैत जावना. अर्द्यार उरलां. परिक्षेनी फैल जाल्यान तांणी परतून परिक्षा बरोवंक आसा. एकच एक काम जावना. बिझनेस सुरू केले तातूंत वर्त नश्ट जाल्लीं आसात. आनी जिवितांत काजर जाल्यार बायलेन तांकां डिवोर्स दिवन 25 लाख थंयसर कोर्टान ती सारल्या ताका दिवंक बायले. थोडा निरासपणान देदेस्परपणांत आसले आसात हांगासर आमच्या सांगाता. पळय गोवा सांगाता जायते कश्टले आसात. बेबदेपणा वरवीं गोवाच्या वायट वाटेन गेल्ल्या वरी दुश्ट आत्म्याने दोश्चत आसले व्यक्ती कुटुंबांत आसले वरी जायते जाणां वायट सवयांक वळख जाल्ली कुटुंबाचे संध्या आसले वरी कश्टली आसात. व्हड अनवरां समस्या आसात. अर्थीक अडचणी आसात. कोणाकी घरा वचूंक वाटच ना. बारीक वाटेन घरा वचत जंय जागो विकूंक जायना. वाट दिनात. रस्तो दिनात. कुटुंबाचींच शेत मारची तसले कश्ट आसात. आनी थोड्यांक निराश जावन देदेस्पर जावन जीव घात करीचे म्हण ताका बघता. देखून पवित्र आत्मा तांचे थंय येवंक हे सगळे अडखळी आसता आसतना देवा लागीं आमी मागया. समिया हांव तुज्या पवित्र आत्म्याक लाल येता. धान येता. म्हज्या गरजांनी तूं पाव. म्हाका जेन्ना पवित्र आत्म्याक लाल येवन म्हाका तुमच्या सर गरजांनी देव तुमकां पावतलो. तुमच्या कांताराच्या बुकांत E47 पेज नंबर 135 135 पेज नंबर. समिया म्हज्या तुका हांव तान येला. आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला.
सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं सोम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर तुज्या स्तोत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे संगी रावो म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला तुम सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वचो तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरचो तुम सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वचो तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरचो तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वो मोगाच्यानो पवित्र आत्मा तुमच्या लागी उलय लागी तुमच्या लागी पवित्र आत्मा उलय लागी एकामेका इसारा तुमच्या लागी पवित्र आत्मा उलय लागी पवित्र आत्मा उलय लागी
तुम्ही पवित्र आत्मेचो ताळो आयका लागी वय गी ना आयका लागी ना आयकला मू वय पवित्र आत्मा उलयता गे खंडीत जावन उलयता मोगाच्या पवित्र पुस्तकांत आमकां आसा थंयसर साम पावलान पवित्र आत्मेचो ताळो आयकोनचो आनी सर्वेल्या क्रिस्तांवांनी पवित्र आत्मेचो ताळो आयकोनचो संदेश आयकोनचो पवित्र आत्म्यान ताका चलोन व्हरचे ह्या वाट्यान वसात त्या वाट्यान वसात थंय वचनाकात म्हणून तुम्ही घेया थंयसर धर्मदूताची कृत्यां बुकां धर्मदूताची कृत्यां बुकूच म्हणयत पवित्र आत्म्याची कृत्यां म्हणून पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत अभिषिक्त जाल्या उपरांत सर्वेल्या क्रिस्तांवांक पवित्र आत्म्यान चलोन व्हेलें थंयसर 16व्या वसरांत 6व्या वळीर आमी अशें वाचता Acts of the Apostles chapter 16 verse 6 तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार तुमी वाचा तिमोथी पौल आनी सिलास सांगा तिमोथी पौल आनी सिलास थंयसर ते म्हणून बरयलां ते म्हळ्यार कोण तिमोथी पौल आनी सिलास सांगा तिमोथी पौल आनी सिलास आतां वाचया फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांतल्यान उतरोन गेले कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आड वारलेलें सकट म्हणा आड वारलेलें आड वारलें म्हणा कितें आड आयलें कशें आड येवचें पवित्र आत्मा हातान आडयता गे अशें वचनाका म्हणून म्हणजे पवित्र आत्मा तांचे लागीं उलयलो तांकां स्पश्टपणान सांगलें केदाळ सांगलें मोगाच्या न्हू ते पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकोवच्या खातीर नायट विजील करतले कितें करतले रातीचें जागरण करतले आज आमी एक दीस केलें तेका ताळा हर एक बोटीं करतले मोगाच्या विशेश जावन आमी जागरण मागणें करची गरज आसा एक विशेश निर्धार घेवच्या पयलें आज एकलो भाव म्हणटा आसतना म्हाका जायती बेजार आयजली तो काजर जालो आनी काज जाल्या उपरांत 1 वर्सूय जावना वेगळा सर जालो मात न्ही कोर्टांत केस घाल्या 25 लाख रुपये दिजे म्हणा ताजे कडेन पयशे ना आतां कोर्ट कचेरी नासाचे पळय काजर जावच्या पयलें जर तर ताणें पवित्र आत्म्या लागीं विचारलेलें जाल्यार म्हणून म्हाका बगलें निर्धार घेवच्या पयलें आमी कितें करीचें आनी एकलो म्हाका म्हणालो फादर आमचो जागो वांटो जाता आसतना हांवें सिग्नेचरांनी सगळी दिली भावोजीन म्हाका म्हळें उपरांत पयशे दिता म्हणून 8 लाख रुपये दिता म्हणून आतां वर्सां 8 न्ही 10 जालीं 8 लाख येदोळी दिवना दिता म्हणटा दिना म्हणना पूण सिग्नेचर दिवच्या पयलें पयशे काणगेचे आसले ह्या ताका सिग्नेचर दिवच्या तुवें जागो इकेत आसलो असली जाणवायक कोण दिता आमच्या जिवितांत आमचे मिसांव करूंक की पवित्र आत्मा जाणवाय दिता पूण मोगाच्या थोडी जाणां जाणवाय घेवंक तयार ना थोडी जाणां पवित्र आत्म्याची की आपुणूच सुबूतवन म्हूण चिंतात पयलें चेडवाक विंचतात ह्या चेड्याक विंचतात मोगार पडटात आनी पयलें काजर जाल्या उपरांत देवा कडेन मागता देवा म्हज्या दादल्याक बदली म्हज्या घोवाक बदली म्हज्या बायलेक बदली पयलें विचारीचे सिलास तिमोथी पावल मोगाच्या न्हू मागणें करून विचारता देखून हांगासर राती आमी जागरण करचें म्हळ्यार थोड्यांक न्हीद येता कित्याक न्हीद येता तांकां थोड्यांक पवित्र आत्म्या लागीं मागचें म्हळ्यार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सांगचें आनी उपरांत इल्लें न्हीद करची जिवितांत निर्धार घेवचे तुमकां आसात की निर्धार घेवंक थोड्यांक हे निर्धार घेवंक ना देवर दिला कापूण म्हणटा थोडी हय देवान दवरल्या बरी जावं दी देवान दवरलेल्या बरी म्हळ्यार देव म्हणटा हांव तुमकां वाट दाखयता हांव तुमकां वाट दाखयता खंयच्या वाट्यान तुमी वचचें खंयच्या वाट्यान तुमी वचों नजो पवित्र आत्म्यातय हांव तुमकां वाट दाखयता म्हज्या लागीं विचार आनी हांव तुका जबाब दिता म्हाका उलो मार हांव तुका जबाब दिता आतां थंयसर आमी 7व्या वळीर वाचता मुंदरशी 7वी वळ सक्कड सांगाता वाचा मेसियाचे गडी सरशी येवन पावतस तांणी बिथेनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान सोडले ना कोणें सोडले ना मोगाचें न्हू जेजूचो एक आत्मा आसा गे आतां देवाचो एक आत्मा आसा पवित्र आत्मा आसा जेजूचो एक आत्मा आसा गे वय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोड्यांनी म्हाका एक सवाल विचारले एकल्यान फादर तांकां हिंदुवांक मुस्लिमांक दुसऱ्या धर्माच्यांक तांकां पवित्र आत्मा नांगी तांकां पवित्र आत्मा आसा गे आसा गे हां तर आमकांय
तसो पवित्र आत्मो गी तांकांय पवित्र आत्मा आसा आमकांय पवित्र आत्मा आसा तर कितें तफावत मोगाचें न्हू जांकां खऱ्या पवित्र आत्म्याची वळख ना तांकां पवित्र आत्मा म्हळ्यार एक सकत पवित्र आत्मा म्हळ्यार एक गुड्यार एक सकत आसा गुड्याची पुजा करता न्हय ते सकत आसा उदक वळटा तातूंय सकत आसा न्ही वय जनरेटर गेल्यार तातूंय इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन जाता न्हंयची पुजा करता जीव दाळी तांणी एक सकत आसा वीक तरी आसा त्या सरपाती ताजी पुजा करतली आसा आनी ती सगळी सकत कोणातावन आयल्या देवातावन आयल्या पवित्र आत्म्यातावन आयल्या त्या सत्तेची पुजा करतात रचनेची पुजा करतात ते ताकाच पवित्र आत्मा म्हण पातयेतात तो निजावन पवित्र आत्मा न्ही ती पवित्र आत्म्याची सकत ती पवित्र आत्म्याची ह्या दिसांनी सिस्टरां जायती जाणां हांगासर रितेर करनासली एक सिस्टरी म्हाका विचारता फादर तुणी जाणां एक वाती पेटयतात आनी मातनी आंगवण घालतात म्हज्या दोळ्याची गेल्ली दिश्ट म्हणी समज आयज जाल्यार हांव 10 वाती पेटयतां कितले वाती पेटयतां हांव वाती पेटोवच्या विरोध न्ही वय हें सारकें घे न्ही घे म्हणून सारकें घे न्ही वाती पेटयले आनी दोळे बरे जाले वाती पेटयले आनी दोळे बरे जाले देखून आनी 10 वाती पेटयले सारकें घे न्ही मोगाचें न्हू देवाची पदवी सकत एका तराच्या पातयणीन ती आसा पातयणेन वाती पेटोवन मागलें कितें मेळ्ळें दोळ्यांची दिश्ट मेळ्ळी देवाची सकत पवित्र आत्मा कितें पवित्र आत्म्याची सकत देवाची सकत आंगवण घाली दुसऱ्या धर्माचो लोक ही आंगवण घालता देही थोडे त्याग सॅक्रिफायस करतात जो कोण उपास करता तो ताचे कुडीन दिल्ली मोठाय आसल्यार उणें करता कोलेस्ट्रॉल आसल्यार उणें करता क्रिस्तांवय उपास केल्यार इल्ले बगतात दुसऱ्या धर्माचे बगतात कित्याक बगतात तो जेवना उणें जेवलो सरपेचें खावना या एक्सरसायज केलें सगळ्यांक कितें लागू जाता ती देवाची सकत आमी आपणायता समांगी पूण म्हाकाचें न्हू आमी भावार्थी म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरलेले म्हळ्यार आमी देवाच्या सक्तेचें आराधन मात्र करचें न्ही आमी ती सक्तेची जर जावन आसा सक्तेचें मूळ जावन आसा त्या देवाच्या पवित्र आत्म्याचें आराधन आमी करता ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां देव पवित्र आत्मो सांतिसीम त्रिंदा दिसो तिसरो जण देवातय देव बाप आसा देव पूत आसा आनी कोण आसा देव देव पवित्र आत्मो तिसरो जण जण म्हळ्यार एक व्यक्ती ताका म्हज्या बरेन तुज्या बरेन एक व्यक्तित्व आसा मात न्ही तो चिंतूंक शकता तो भोगता ताका भोगणां आसात आनी ताका विल पावर आसा तो निर्धार घेता आनी तो पवित्र आत्मो देवस्स जावन आसा त्या देवा लागीं आमी संबंद दवरचो म्हळ्यार आमी नीज जावन मोगाचें खऱ्या नीज पवित्र आत्म्याक पातयेवन ताचें आराधन आमी करचें ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां तिसरें जावन आसा हांगासर सांत पावल तिमोथी आनी सिलास जेजूच्या आत्म्या विशयांत उलयतात सांगा आतां हो खंयचो आत्मो होय पवित्र आत्मो देवाचो तिसरो जण जो पवित्र आत्मो जेजू आमकां दिता पाठयता देव बाप आमकां पाठयता कित्या खातीर पाठयता आमी चड आनी चड जेजू सारकें जावच्याक तो पाठयता आसतना हो पवित्र आत्मो आमी स्विकार करता आसतना आमचे थंय आसा जंय ती उरपा हांवें चड आनी चड जेजू सारको जायचय ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी होगलाप दिया जोरान हालेलुया हालेलुया समजलें तुमकां जेजूचो आत्मो म्हळ्यार जो पवित्र आत्मो सुतो ताका हांवें अशें स्विकार करचें की हांवें चड आनी चड कोणा सारकें जायचें जेजू कितें करता लुकाच्या वांजेलांत या थंयसर मार्क लुकाच्या वांजेलांत 4थ्या वसरांत पयल्या वळीर वाचा गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 4 वर्स 1 सकट सांगाता वाचया व्हेरी गुड कोण एकल्यान वाचलें सगळीं सांगाता वाचया
जेजू पवित्रात्म्यान भरोन जॉर्दान न्हंय तडितावन पाटी परतल्ल्या फरा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्रात्म्यान भरोन त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल. सांगा, पवित्रात्म्यान भरोन त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल. जेजू मोगाच्यान पयलो पवित्रात्म्यान भरलो आणि पवित्रात्म्या प्रमाणे चल्लो. पवित्रात्म्यान भरलो, पवित्रात्म्या प्रमाणे चल्लो. देखून आज राती आम्ही पवित्रात्म्यान भरासे. फाल्यां सकाळी घरा येता आसतना पवित्रात्म्यान आमकां चलयचे. ताळी पेटोवन देवा गर्गांनी हुकलाप दिया. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या न्हू पवित्र आत्मो आमकां थोडे फावटी आमी मागिल्लें सगळें दिना आनी परतून आमी फाटया थंयसर धर्मदूताची कृत्या बुकांत 16व्या वसरांत थंयसर 9व्या वळीर पयिल्लें तांकां जेजूच्या आत्म्यान आडयलें, तुमी आसियाक वयचें नाका, डोंट गो देर. थोडे फावटी मोगाच्या पवित्र आत्मान तुमकां आडयता. त्या चेडवा लागीं काजर जायनाका, ह्या चेड्या लागीं काजर जायनाका. तुका आतां काजर नाका, तुका शिकची प्राय तुजी सीख. आतां तुजे बिझनेस करची प्राय, बिझनेस जावन दी, उपरांत पळय काजर जावचें. या आतां तुका हे प्रायर तो सोरो नाका. तुका आतां ही पीड आयल्या, तुका सोरो नाका. या तुका आतां काजर जालाय, मात तुका भुरगीं जायचीं, तुका ती सिगरेट नाका, तू तंबाखू नाका, ती नाका जाल्लीं कामां नाका. कोण म्हणटा तुका? तुमी चिंता खाल्याक जाता, खालन जाता, म्हाका कांय जायना, म्हजी कॅपॅसिटी बरी आहा, म्हजी कॅपॅसिटी. हांव सांगलें आयकूंक तयार ना. पूण पवित्र आत्मो तिमोथीक, सिलासाक आनी पावलाक म्हणटा तुमी आसियाक वचनाकात. तांणी वचताले, तांणी म्हणटाले, सांब पावलो म्हणटाले, हांव त्या गामाल्या लागीं शिकोवन आयलां, हांव देवशास्त्र शिकलां, हांवें दोतोर सनात दडल्या, हांवें ए डॉक्टरेट, म्हाका कळीत आसा कशें जुदेव न्हय आसल्यां सुवार्ता परगट करीचें. पूण मोगाचें न्हू, देवाक ते खालते जाले. खालते जावन ते त्या बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक तांणी प्रयत्न केले, पूण देवान आडयल्लें पळोवन ते फाटीं आयले. पूण आतां फाटीं येता आसतना कितें जालें? 9वी वळ थंयसर वसा. वर्स 9 सक्कट सांगता वाचया. थंयसर एका राती पावलान एक दर्शन देखलें. मासेदोनियागार एकलो उबो रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थन म्हणटलो, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमक कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां पळया मोगाचें न्हू, पावल एक दर्शन देखतात. पावल एक कित्याक? जेजूच्या आत्म्यान सांगिल्ल्या प्रमाणे ताणें आयकल्ल्या वेळार. मोगाचें न्हू, पवित्र आत्मो सांगता तें आयकल्ल्या वेळार तुज्या जिवितांत देव आतां वर्ती आचापां करता. पळय, पावल, तिमोथी, सिलास विधेयी जाले. पोरण्या तेस्तामेंतांत एकलो पवित्र आत्म्यान भरलो. तो जावन आसा सावल राय. सामुएली मारिफात देवान ताका विंचलो आनी ताका पवित्र आत्म्यान मागलो. पूण उपरांत ताचे थंय आसलो पवित्र आत्मा ताका सोडून गेलो. वाचता हांव सामुएलीच्या पयल्या बुकांत 16व्या वस्तार थंयसर 14व्या वळीर ताचे थंय आसलो पवित्र आत्मा ताका सोडून वेता. पळया, सामुएलीचो पयलो बूक 14वा वस्तर आनी थंयसर 14वी वळ कितें सांगता पळया. 16वा वस्तर 14वी वळ. 1 सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 14. सक्कट सांगता वाचया म्हळ्यार आसा की सामुएलीचे सर्वेस परसो आत्मा ताका साऊलाक सोडून गेलो आनी एक दुष्ट आत्मा ताका सताक लागलो. सांगा, देवाचो पवित्र आत्मो साऊलाक सोडून गेलो आनी एक दुष्ट आत्मा ताका दोसूंक लागलो. जर तर मोगाचें न्हू, पवित्र आत्म्या तुमी खाल जायनात, देवाच्या आत्म्या खाली जायनात, तेन्ना दुष्ट आत्मा तुमकां आसता. देखून एकलो म्हणालो म्हाका, पळय म्हजें काजारी जिवीत तुटलें, कित्याक हांव मोगार पडोवन काजो जालो. काजो जाल्या उपरांत केदाळे झगडें झुजू. देखून हांव माट मंत्रां विचारूंक गेलो, जादू मंत्रांक लागीं गेलो, घडयागेर गेलो, हर एक हांवें प्रयत्न केले आनी एकरेक म्हाका कळ्ळें खंयचेंच जायना. देखून हांव आतां देवा लागीं आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया. मोगाच्यानो साऊल राई घाडया घरी गेलो, जादू मंत्र माट मंत्र जाग्यारी गेलो. देखून मोगाच्यानो सामुएल प्रवादीन ताका जाग येयलें 15व्या वर्सांत 22व्या वळीर. फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 15 वर्स 22. तेन्ना सामुएलान ताका म्हळें सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितले होम आनी यज्ञ मानता गी. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. सकट सांगा, बलिदाना प्रास विधेयपण चड उत्तम. मोगाच्यानो पवित्र आत्म्याक खाल जाल्ल्या वेळार, विधेय जाल्ल्या वेळार तुमच्या जिवितांत पळया देव तुमच्या जिवितांत वर्ती अजापा आनी विजमेतां करता. थंयसर मासोदोनियागार स्वप्नांत सावला दिश्टी पडलो आनी तो म्हणालो, ये तूं आमकां मासोदोनियागारांक बेगीन कुमक कर. आनी ते खंय गेले? मासोदोनियाक गेले. थंयसर फिलिप्पी मासोदोनियाचें प्रमुख शहर. थंयसर मोगाच्यानो पावलो सिलास आनी तिमोथी वता आसतना थंयसर एक घर सयतनातलें मागणें करूंक. थंयसर लोक सगळो न्हंय तडीर एका रुखा मळा मागणें करतले. पावली थंयसर गेलो आनी थंयसर मागणें करूंक लोक येता म्हणसर राखून रावता आसतना थंयसर एक लिडिया म्हणली एक स्त्री थंयसर आयली. ती एक ग्रेस्त मनीस, पितांबर वस्त्रांची व्यापार करची, ती तांचे लागीं उलोवंक लागता. आनी देवाचें उतर म्हणटा थंयसर 14व्या वळीर, लिडिया नांवाची पितांबर लुगटां व्यापार करची आमची शिकोवण आयकताली. पावलाच्या शिकोवणेक तिणें गमान दिसारकें सोमयान तिचें अंतस्करण उगडलें. सांगा सकडी, सोमयान तिचें अंतस्करण उगडलें. सोमयान तिचें अंतस्करण. पळया मोगाचेनो, सावल पवित्र आत्म्या विरोध गेल्लो जाल्यार आसियाक थंयसर कितेंय जाल्लें जाल्यार मोगाचेनो तें ताचें स्वंत यशस्वी जाती आसली. आतां पवित्र आत्म्याची यशस्वी पळया, लिडिया ग्रेस्त स्त्री सावलाची शिकोवण आयकता, ती पयलें कन्वर्टर जाता आनी उपरांत आमी परतून पळयता सावलाक आनी सिलासाक धरून बंदेन घालता. तुमी जाणात बंदेंत थंयसर एक अजाप विजमीत जाता. ताच्या उपरांत बंदेसालेचे तो अधिकारी आनी ताचे सगळें घराणें सयत कन्वर्टर जाता. सगळें फिलिपी शहर कन्वर्टर जाता आनी सगळ्या फिलिपीचो लोक क्रिस्तांव भावार्थाक येता. आनी उपरांत फिलिपीकारां बरयलें पत्र आमी केदाळ हितून वाचून आसा. वय हरी एक फावटी आमी वाचून आसता फिलिपीकारां बरयलें पत्र. कितलें अप्रभेचें पत्र सांब पावलान थंयसर बरयलां. हे देव व्हडलें मोगाचेनो, हे देव व्हडलीं अजापां विजमितां त्या फिलिपीकारां मदें जावंक कारण पावल, सिलास आनी तिमोथी पवित्र आत्म्याक खाल जातात. हालेलुया. तर मोगाच्यान आमी उबे रावया. बापूय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया आनी समया लागीं आमी मागया. वय समया तुजो प्रेरक आत्मा म्हाका दी, तुजो पवित्र आत्मा म्हाका दी, तुजो आत्मा म्हाका दी. म्हाका चड आनी चड तुज्या सारको कर. पवित्र आत्म्या विधेय जावं म्हाका फावो कर. पवित्र आत्म्या ती जियोंक आनी पवित्र आत्म्याच्या त्या पवित्र आत्म्याच्या संदेशा प्रमाणे जियोंक म्हाका कृपा दी म्हणून आमी मागया. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा म्हणलें गीत आमी गावन पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची सकत आमचें तें मागून घेवया. D7 ऑन पेज नंबर 94. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा. जन्वायेन तुझ्या बरमानाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा. जन्वायेन तुझ्या बरमोनाक मोजा कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा. देण्याच्या दातारा व्हडा तळ्यान म्हणा
कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेधरा देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेधरा मागा पवित्र आत्म्या लागी भावार्थ गुण कर दुबाव पैस कर वाईटा विघ्नांतले सदांच तो निवार भावार्थ गुण कर दुबाव पैस कर वाईटा विघ्नांतले सदांच तो निवार भावार्थ गुण कर दुबाव पैस कर वाईटा विघ्नांतले सदांच तो निवार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेधरा पवित्र आत्मा तुमचे ती असली हर एक भिरांत धांवडयता कोणाचेय भिरांत असा पवित्र आत्म्या आला की मागा पवित्र आत्म्या तुझे धैर्य मागा दी द फॉर्टिट्यूड भावार्थाचे धैर्य एका बहिणीक फायब्रॉइड्सचे प्रॉब्लेम आसा पीसीओडी प्रॉब्लेम आसा रक्तस्रावाची समस्या आसा जेजू तुका गुण करता पवित्र आत्मा तुका बरें करता भावार्थान पातये एकल्या परतून परतून भिरांत दिसता हात पाय कांपतात हात घामेतात पवित्र आत्मा तुझ्या ती असली हर एक भिरांत पैस करता पवित्र आत्मा तुका धैर्य दिता बोळ दिता सगत दिता स्वीकार कर तुझ्या जागेच्या समस्या असतात ते जागो वेळार इकून येता फवाडतोर विश्वास तोर कॅन्सर पिडेस्तान 7-8 जण असतात हाजे पयले कॅन्सर आयला तू भियेताय कॅन्सर परतून येता म्हण आणि मुखार येवचे ना पवित्र आत्मा ताच्या उछान तुझे कॅन्सर सगळे हुलपान घालता भावडतान पवित्र आत्म्या का ये पवित्र आत्म्या ये तुझ्या उछान म्हज्या कुडीत असले हर एक बॅक्टेरिया हर एक व्हायरस हर एक पिडा शिडा हर एक वाईट सवयो भस्मन कबर कर मुडे हे पवित्र आत्म्या देवन हे पवित्र आत्म्या दिबास माका तुझे तामके दीस पैस करी नाका वर्णुक तुका दिबास माका तुझे तामके दीस पैस करी नाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेधरा हालेलुया 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 receive the Holy Spirit receive it हालेलुया घ्या पवित्र आत्म्या घ्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया
समियासो प्रेरकत्म मुझे रसा ताणे म्हाका माखला. सकट म्हणा सर्वेस्पराचो आत्मो मुझे रसा ताणे म्हाका माखला. समियासो स्पिरीट मुझे रसा ताणे म्हाका माखला. देवाची जाणवाय मुझे ती आसा ताणे म्हाका माखला. पवित्र आत्म्याची जाणवाय मुझेर आसा ताणे म्हाका माखला. पवित्र आत्म्याची समजणी मुझे थंय आसा ताणे म्हाका माखला. पवित्र आत्म्याची बूद मुझे थंय आसा ताणे म्हाका माखला. पवित्र आत्म्याचे धैर्य मुझे थंय आसा ताणे म्हाका माखला. पवित्र आत्म्याचे शाणेपण मुझे आसा ताणे म्हाका माखला. पवित्र आत्म्याचे देव भक्त मुझे थंय आसा ताणे म्हाका माखला. पवित्र आत्म्याचे देव भिरांत मुझे थंय आसा ताणे म्हाका माखला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.